तुमच्याकडे काल उडयला त्या टायम तांकां आयज सांगला. Roshan Bab, when you are the Sarpanch who had issued a defamation letter against the same club, सेम क्लब and Director of Panchayat has got a किंवा stay. स्टे ऑन दे. आणि एक असता हो जो लायसन आसा पळय ट्रेड लायसन इट इज रेजोल्युशन घेता तेका अशें न्ही सरपंच आपल्या घराक दितात तशें दिनात ते कोणाक काडून बेश्ट घे तुका वच तेका बॉडी डिसिजन घेता आनी बॉडी रेजोल्युशन दिता. दॅट इज द मेन थिंग. आतां हांव नको हांगासर कितें जालां तें आनी म्हाकाय खबर ना पूण आतां कितें आहा हाडला पुलिसांनी आपयला तेका कॉपरेट करपाचें काम करता. तुम्ही तांकां लोकांक खबर आसा. तुम्ही तांकां लायसन दिलेलें रेजोल्युशन घेवन कशें कितें आसा? सो जितके म्हाका 2022 सरपंच आहा एक खंयचो डॉक्युमेंट हांवें विदाउट रेजोल्युशन बॉडी कॉन्फिडन्सान घेयना आसतना दिवंक ना. आनी जो कितें दिला केला पळय ते सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक खबर आसा आनी तेज्याच हिशोबान जाला तो. आनी जो पळय तो लायसन दिला पळय तो आमी डिमोशन करण्या फुडें आमी तेका हें केल्लें पळय तेन्ना तेणी स्टे हाडली म्हणून तो उरलो. तेजेर आमी प्रोसिजर केल्लो. आतां तेजे 17 तारखेर हियरींग आसा डायरेक्टर. एक सांगता तुमकां हो जो लायसन आसा पळय हो आतां दिवंक ना. तो लास्ट म्हाका दिसता 15 वर्सां तरी लायसन चालू आसा तो. सो हांवें तो कंटिन्युएशन केला. आतां हो बश आहा पळय तो खोसला आहा पळय तेजो लायसन तो ओनर त्या प्रॉपर्टीचो आनी तो लीज करतालो. सो एवरी टायम तो कोण दुसऱ्या दितालो तेका कोण हाडूंक शकना ते आपल्या कोणाक मेळ्ळो तेका दिलो. सो तोच लायसन कॅरी फॉर्ड जातालो आनी तेका हांवें रिन्युअल दिला. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की तेका लायसन कन्स्ट्रक्शन लायसन ना हांव सरपंच जो लायसन कॅन्सील करपी डेमोलेशन काडपी हांव. सो पंचायतूच लागना न्हू. सो आमी आमचो कितें आहा तो कायदो प्रोसिजर केल्लो आहा एज फार एज आतां कितें हांव जर फॉल्टी आसलो हांव येवन हांगा बसपाचो कित्याक म्हाका नाका कितें पळय आयज पात्रांव कोणाची फॅमिली काबार जाल्या आमी तसले मनीस न्हू. जरी तर रोशूक जर करपाचें आहलें न्हू जी डान्स बार आमी 5 बंद पडल्या ते लाखांनी ऑफरी घेवन येयले म्हाजे कडेन. म्हाजे कडेन 10 लाखाचे चालू करपाक आनी 3 लाख म्हयन्याक तूं हिशोब कर 5 डान्स बाराचे कितके आसा ते पळय आनी मागीर सांग म्हाका. 15 वर्सां चालू